ॲक्टिव्हिस्ट बिस्मार्क डायस दुबावित मरण प्रकरणात हायकोर्टान डायस कुटुंबाच्या आदवोगादाक तपासाची कागदपत्रां पळोवपाक दिवची असो आदेश क्रायम ब्रांचीक दिला। पूण डायस कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करपी आदवोगादा खेरीज हे कोणाकूच ती कागदपत्रां पळोवपाक मेकळीक आशिना अशें हायकोर्टान स्पश्ट केला। हे केशीची फुडली सुनावणी फुडल्या सप्तकांत हायकोर्टा मुखार येवपाची आसा। क्रायम ब्रांचीचे तपासणेन खुबश्यो त्रुटी आसात अशें बिस्मार्क डायस कुटुंबाच्या याचिकादारान सुनावणे वेळार मंगळारा हायकोर्टा मुखार सांगले। आपलो अशील बुडून मेला अशें दाखोवन क्रायम ब्रांच ही केस बंद करूंक सोदता अशें म्हणून याचिकादारान ह्या केशींतल्यो त्रुटी सोदून काडपा खातीर तपास कागदपत्राची पत्र दिवची हायकोर्टा मुखार सादर करपाक जाय अशें सांगलें। डायसाच्या कुडीचेर कसलीच एंटी मॉर्टम इंजरी दिसूंक ना अशें तपास कागदपत्राचे प्रतीची मागणी करपी याचिकादारांची मागणी भायर मारून क्रायम ब्रांचीन सांगलें। फॉरेन्सिक रिपोर्ट आनी इंटेन्सिव्ह इन्व्हेस्टिगेशनाच्या आधाराचेर ही केस बंद करपाचो निर्णय घेतला। सुनावणी आयकून घेतले उपरांत हायकोर्टान तपास कागदपत्रां डायस कुटुंबाच्या आदवोगादाक पळोवंक दिवची असो आदेश क्रायम ब्रांचीक दिलो। तपास कागदपत्राची तपासणी सप्तका भितर पूर्ण जावंक जाय। हे केशीची फुडली सुनावणी फुडल्या सप्तकांत जातली। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। आम आदमी पार्टीन उमेदवारांची 5वी लिस्ट जाहीर केली। मंगळारा नावेली, सालेगांव, कुमारजुवा आनी केपें खातीर पार्टीन उमेदवारांची नावां मिडिया मुखार घोशीत केली। नावेलीच्यान सिद्धार्थ खारापूरकार, कुमारजुवेच्यान प्रकाश दत्ताराम नाईक, केपेच्यान मॅन्युएल कोलासो आनी साळगांवच्यान प्रदीप पाडगांवकार वेंचणूक लढतलो। सगळ्यांत पयलीं नावेलीच्यान श्री सिद्धार्थ खारापूरकर, ऑक्युपेशन इज अ प्रोडक्शन इंजिनियर आनी गोंयच्या सगळ्या भागांनी ताका एक लिडींग सोशल एक्टिविस्ट म्हणून वळखतात। दुसऱ्या जाग्यार कुमारजुवा श्री प्रकाश दत्ताराम नाईक, एक टीचर, एक बऱ्यापैकी रायटर आनी सगळ्या सोशल एक्टिविटीजांत गोंयभर तांचो पार्टिसिपेशन आसता। तिसऱ्या जाग्यार केपेच्यान मॅन्युएल कोलासो, 61 year old person is a household name in Kepen with a lifetime education to social service at the grassroots level. म्हणजे सामके जमनीच्या लोकां कडेन ताचो जो कनेक्ट आसा केपेन ताच्या बद्दल कांयच दुबाव ना। चवथ्या जाग्यार बाब प्रदीप पाडगांवकर। प्रदीप पाडगांवकर हे नांव सगळ्या गोंयकारांक तशें परिचीत आसा। एक क्विज मास्टर, एक सोशल वर्कर आनी एक जर्नलिस्ट। गांवकर हे सालिगांव मतदारसंघांतल्यान कॉन्टेस्ट करतात। आता पळोवया काँग्रेस पार्टीन जाल्ल्यो कांय घडामोडी। पेडण्या काँग्रेसी मदींच पेटला। बाबू असगांवकर आनी दशरथ महालेच्या गटां मदीं वातावरण बरेंच तापलें। बाबून खंय तांकां काँग्रेसीची बसकेन बसूंक दिलें ना। पण आम्ही सांगले का ही जे मीटिंग आहे ही काँग्रेसची मीटिंग आहे, आम्ही काँग्रेसच्या मीटिंग आले तर त्यांना तिने आमकां सांगले की तुमकां आफयले कोणी। आम्ही सांगले आम्ही प्रेसारे वाचले ही पब्लीक मीटिंग म्हणून प्रेसार आयिल्ले आहा आनी त्या शिवाय आम्ही लुइजिनाका विचारले आनी लुइजिनान सांगले तुम्ही या त्या मिटिंगेक। तेन्ना आमकां तेणी थंय दाराचेर आडायले आनी आमकां म्हणपालो ही मिटिंग ही काँग्रेसची मीटिंग न्हय, ही मिटिंग आपली बाबू असगांवकराची मिटिंग आनी ही लुइजीन तुमकां आपोवपाक लुइजीन कोण न्हय, ही लुइजिनाच्या बापायची मिटिंग न्हय, लुइजिनाक आपण वळखना अशी वाईट शब्द हे बाबू असगांवकार हे लुइजीन फॉलोअर आमचे जो अध्यक्ष काँग्रेस आहा तेका दिले। त्या बद्दल हांव त्याचो निषेध करता। ह्या बाबून जे काय केल्या ते आमकां तर म्हाका तर बरें दिसूंक ना आनी त्या एका जो इन्सल्ट जो केला त्या इन्सल्टाक आमी सगळे पेडणेकार एक जातले म्हाका गॅरंटी आसा। आणि काल जी काँग्रेसची आमकां काँग्रेसची मिटींग आमी गेल्या काँग्रेसची मिटींग आमी जो 300 लोक माझे 300 स्वतः वैयक्तीक लोक 300 असले भितर ते जर 300 लोक घेऊन आमी थंय धुमशाणसां करूं शकता पूण काँग्रेसीर परिणाम जावंक जायना म्हणून आमी गप्प रावल्या। पूण बाबू असगांवकारांचा वैयक्तीक मिटींग घेवन दाखोवची न्हू। जर बाबू प्रति उत्तर न दिले आसत तर इतकी वर्षां काँग्रेसी हांवें काम जे केल्या ते पाणयात गेलो समजतलो हांवें। दुसरे होसोटीकारान मिटींग घेतली काँग्रेसची, म्हाका आपुना आनी हांवूय वचूना त्या मिटींगेक। केरकारान काँग्रेसची मिटींग घेतली, हांव वचूना। माझी मिटींग कित्याक म्हूण आयले आनी हांकां कोणें आमंत्रण दिल्लें, कोणें आपयलो तांकां? तांकां लुइजीन फॉलोअरान आपयलो। लुइजीन ते म्हणटात लुइजीन कसो आपयतलो? लुइजिनान खंयच्या मनशाक थंय आपयला? लुइजिनान सांगचें, उत्तर दिवचें।
बाणावलेचे संभाव्य उमेदवार एडविन बरेटो आणि एंथनी पिंटोन आपलो प्रचार बाणावले सुरू केला. तांच्यांनी बीजेपी सरकारा आड चार्जशिटां वाटली. हालींच चर्चिलान आपलो प्रचार बाणावले सुरू केला. आमी एक घर भोंवतले आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी लोकांक अवेअर करतले आनी हे पुसार आमी दाखयतले जे कितें बीजेपीन कितें वायट केलां ते आमी लोकांक दाखोवन दित. आमी आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी घरांनी भोंवतले आनी लोकांक सांगतले की जे 4.5 वर्सां बीजेपी सरकारान जे केल्ले ते प्रॉमिसी दिल्ल्यो ते आयज फुलफील करून ना. प्रुडंटा खातीर सावेव डायस आनी विनोद मेथर. घेऊया एक ब्रेक.